कुठ्ठाळे जेटीचे इन्स्पेक्शन फुडें धुकल्ला। इन्स्पेक्शन मंगळारा जावपाचे आशिल्ले, मात वेंचणूक आचारसंहितेक लागून खंय तें फुडें धुकलचे पडटले। इन्स्पेक्शनाक मंत्री अलिना वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी आनी कुठ्ठाळचो सरपंच आशिल्लो थंयच्या लोकांक नवी जेटी नाका, आदली जेटीच सारकी करची म्हूण लोक मागतात। म्हणटा ते कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागलो हा म्हणटा आनी ताका लागून एनी गव्हर्मेंट सर्वंटान म्हणटा अटेंड करपाक जायना मिटींग। तेणें आमकां रिक्वेस्ट केला आमी पोस्टपोन कोत्ताय म्हण मिटींग आनी कोड ऑफ कॉन्डक्ट जालें म्हणटरीच विथीन ए वीक तेणें सांगलां आमी डेट दिताय म्हण मिटींगेक। कोडा लागून तेणी इन्स्पेक्शन घेवंक ना। कोड आहा जाल्यार तुमी कितें आपयलो काय म्हणून विचारलें, तुमी इन्स्पेक्शन थारायलो म्हूण सांगलें ना। ते म्हणपाक लागले आपूण लोकलाक घेवन इन्स्पेक्शन करूं ना, फकत पंचायती आनी हेका आपयलो म्हणून। As per the conditions in the election code, I think government servants cannot be involved in public meetings. They were under the impression that this inspection would be just with a few panchas. They did not expect people to be there. So they requested that the meeting be postponed. रेवोड्या उदका पुरवण करपी टाकये लागसारची पायपलायन फुटिल्ल्यान गांवांत 2-3 दीस जाले उदक ना। 2007 बांदिल्ले ह्या टाकयेचे मेंटेनन्स कांयच ना। टाकये कडेन बांदिल्लो कामगारांचो रेस्ट रूमय वायट परिस्थितीत आसा। टाकये कडेन वचपाक धड रस्तोय ना। रस्तो नाशिल्ल्यान दुरुस्तीचे सामान व्हरपाक मेळना। परिस्थिती बेगीन जाग्यार घालची म्हूण सरपंच आनी रेवोडचो लोक मागता। रेवोड्या उदका टाकये कडेनूच ही पायपलायन फुटल्या। गांवच्या लोकांक 2-3 दीस जाले उदक ना। टाकये कडेन वचपाक रस्तोच नाशिल्ल्यान पायपलायन सारकी करपाचें काम जायना। मटेरियल हांगासून खंय व्हरतले, हांकां वाटूच व्हरपाक ना, टाकये कडेन वचपाक चान्स ना। केन्ना हांचे खंय व्हरतले आनी खंय केन्ना काम करतले कांयच कळना। इतले एकदम वाट सामकी खराब, वाटूच ना वचपाक टाकये कडेन। आमकां 2-3 दीस उदक ना, रिपेरिंग आनी ते वचपाक वाट करपाची आनी मातशे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आनी दर वर्सा ती टाकी लिप करपाची। PWD इतलीच मागणी करता की आमी महिन्याचे महिने आमी PWDचे उदकाचे पैसे फारीक करता, तेन्ना PWDन हेची दखल घेवची आनी जी आमची टाकी आहा पळय त्या वाटेन झाडां झुडपां वाडल्यात ती दर वर्षी तांकां लिप करची, लिप करून दिवची। पाणयाची जी टाकी आसा ती टाकी 2007 बांदलेली। 2007 बांदल्या उपरांत त्याची कांयच मेंटेनन्स जावंक ना आनी अशें जावंक उपकारना। तेन्ना वर्साच्या वर्सा ती टाकी साफ करची। 2007 टाकी बांदली, मात मेंटेनन्साचेर कोणूच नजर घालिना। रेस्ट रूमाची खंय दशा जाल्या। सरकारान 2006 सालान येदोडलो रस्तो बांदूंक जाय आसलो, येदी टाकी दिली आमकां बांदून, पूण येवपाक प्रोविजन ना रस्त्याक। हांगा बाबा टाकी भरलेली आसा, ती केन्ना उसापल्या, त्या टाकयेन कितें पडटा हेजी देखभाल सारकी जायना। त्या कारण हांव सरकारा कडेन एक अशी अपेक्षा करता की तेणेन ताबडतोब रेवड्या गांवांत जी टाकी आसा हेचो रस्त्याची पयली अरेंजमेंट करपाची। एमर्जन्सी गाडी आतां समज हांगा पायप फुटलेले आसात, कितले दीस जाल्ले आहा, ते बाबडे प्लंबरांक धड थंयसर येवपाक सुद्दां जागा ना। ताका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की ताबडतोब हांगा रस्तो करचो आनी ही समस्या सोडोवची। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे। घेवया एक ब्रेक।